मोरी औंकार असतानाच गर्भेस्त जाऊनच्या गणिताविषयी वा तिने दादल्या संबंध नसतानाच गर्भेस्त जाऊनच्या विषयी पयल्यान पयलें दुबा उसारलो वा असाध्यपण उसारलें कोणें? दुसरें कोणेंय न्ही, औंकार मरयणच. ती बुडवे लागीं हें घडचें कशें हांव आजुनूय औंकार म्हणाली. लांब उतरांनी जेजूच्या जल्मा विशीं आनी ताच्या वर्तेपणा विशीं मोरयेक समजयल्लो बुडवो निमाणें अशें म्हणटा, देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. असलें असाध्यपण साध्य जाल्ल्याक रुजवात जावन वांसडी म्हूण लेखलेली उतरप्रायेची एलिझाबेथ गर्भेस्त आसचें मोरयेक तो कळीत करता. देखून मोरये थंय घडलेली गजाल तो एक मिस्तेर जाता. तें असाध्य आसलें साध्य करच्या देवाचें काम जाता. देवाचो शब्द मोरयेच्या कुसव्यान मनीस जाता. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना म्हणलें उतर आयची सुवार्ता उगडची चावी जाता. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना देखून आमी कांय गर्भेस्त आसांव गाय? क्रिस्त आमच्या जिवितांत रावोंक येता गाय? वय म्हणटा आदलो पापा साहेब बेनेडिक्ट 16 आपल्या वर्बम दोमिनी वा सोमयाचें उतर म्हळ्यार आपोस्तलीक पत्रांत सांत आंब्रोजाचीं उतरां पापा साहेबान उल्लेख करून अशें म्हणा, हर एक क्रिस्ती भावार्थी कांय रितीन आपले भितर वा आंतरिकतेंत देवाच्या उतराक गर्भेस्त जाता आनी देवाच्या उतराक जल्म दिता. मासांत वा कुडींत मोरी जेजूची एकलीच आवय तरी भावार्थांत क्रिस्त आम्हा सर्वांचें बाळ. देखून देवाच्या उतराच्या आयकोपांत आनी संस्काराच्या आचरणांत जे मोरये थंय घडलें तें आमचे हर एकल्या थंय हर एक दीस घडटा. अशें देवाच्या उतरा संबंदी आमचेंच गर्भेस्तपण नियाळ्यार मोरयेचो कथावेन गर्भी संभवाचो मिस्तेर चड गुंडायेन नियाळूंक आमकां साध्य जायत.